Raji Salkaran, amge Kalikan Ada. To support that resolution, I stand. Speaker sir, coming from Kepeng constituency, आमकां तीन जागे. One is in Agonda, Saleri, दुसरे नुवे, आणि थर्ड बेतूल. हे तीन कोडेन आमकां आमगेले खारबी समाज जो पागी बाव फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन हे आमकां आसाय. And when I start with Agonda, Salari, म्हाका दिसता गेले ते दोन असेंब्लीक हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय सांगिल्लें आनी आमगे फिशरीज मिनिस्टराकूय सांगिल्लें जे साळारी आमगेले जे समाज आहाय पागी समाजा भाव आहाय तांकां प्रॉपर फॅसिलिटीज नाय. तांकां तें नेट जे तांकां तें हें विवींग कोताय रिपेर कोताय ती शेड इज इन अ व्हेरी पॅथेटीक स्टेट. तेंगेले कम्युनिटी सेंटर एक हॉल आहा तांकां देवळा मुखार एक हॉल आहा पागी समाज. वी हॅव ऑलमोस्ट 98% पागी समाज दे. तांकां हें हॉलाचें तरी तुवें चोयलें जाल्यार म्हाका दिसता थिंग भितरलोय सरपा न्हय. तरी पासून ते भाव आमगेले तशें ते प्रोग्राम बीन कोताय. सो लास्ट टायम यू हॅड एश्योर्ड मी दॅट वर्क विल बी टेकन अप. आनी हांवें तुका एक पाट मेळटा तेन्ना तुका हांवें सांगिल्लें ऑनरेबल मिनिस्टराक हें हॉलाचें काम आहा तें ताबडतोब करपा जाय म्हूण. तेच भाशेन जे साळारी ब्रीज आहा थिंगा त्या ब्रिजीर सायडीन रावन ही आमगेली नुस्त्या भाव भयणां थिंगा नुस्त्या विकताय. इट पोजीस थ्रेट to their life as well as the vehicles who are moving there. Honorable Chief Minister I said when he took over as PWD Minister, Doni side in retaining wall bandia, and he had assured me that work will be done. Honorable Chief Minister. So that work, it is almost 1.5 years that we come Chief Minister then kella. So that is a major issue. आमगेल्या साळारी कित्याक हे लोकांक तेंगेले जे सांगले त्या प्रमाणे आमगे सकाळ फुडें विरेसान सांगलें हे मीठ जे आहाय ते काबार जायताय. तशें ट्रेडिशनल फिशरमॅन आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हडले जे 10-12 व्हडल्यो बोटी आहाय तेंकां उलयना बट खास ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे म्हगे आमच्या मतदारसंघ आहाय तांकां सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता आमी एज अ MLA आय स्टँड बाय देम. स्पिकर जर तूं तरी काब देरान तरी तूं गेलो आनी समज एज अ फेमस प्लेस दे सम हॉटेल्स ऑल्सो दे इफ यू गो टू सी 300 meters 300 मिटरां भितर यू कॅन सी अ फ्लोटींग सिटी एस दिसता. You feel that at night when you go after 7:30, 8 o'clock, you see there is a floating city. Itli LED आय just within 300 meters. जे हे जे आमगेले मूळ गोंयकार जे खारवी बा आहाय त्या बाबडे म्हाका सदां कंप्लेन कोताय चोय म्हणटा आमदार हिंगा LED इतली बोगली येवन माताय नुस्त्याक. आनी जेन्ना कंप्लेन केलें आमगे कोण मॅडमीन सांगलें मॅडम जेनिफर सेड वेन वी गेव अ कंप्लेन ते 15 मिनटां भितर तेंगे लायट बंद जाताय. तूं मुद्दो मेन चोय फोटाक वयन चोयल जाल्यार विदीन 300 meters यू कॅन सी द होल थिंग. यू फील दॅट इज अ फ्लोटींग सिटी देर. इतली बोगले जेन ते LED फिशींग कोताय. सो दॅट आय थिंक सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट. ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक हें आमगे मूड आमकां नुस्त्याक नाजाल्यार आमकडे जायना आनी आमकां फ्रेश नुस्त्याक हिन्यासून मेळटा. सो प्लीज टेक करेक्टीव मेजर्स कित्याक नाल्यार हे काबार जातलें. तूं तांकां सपोर्टूय कोनाय वयल्यान तूं मोडोळ नुस्तेकारांक तांकां सपोर्ट कोताय LED आहाय तांकां मूळ गोंयकारांक तुमी सपोर्ट कोनाय. दुसरी वस्त देर आर इश्यूज ऑफ रॅम्प थिंगा तेंगेल्यो बोटी देंवपाक तेवूय जाग्यार गायनाय. सो म्हाका दिसता ह्यो बारीक वस्त आहाय त्यो ह्यो तुवें करपा जायो कित्याक तुगे ऑफिसर्सान जाग्यार घाल. हें तेंगेले बेनिफीट आहा तेंगे ज्यो स्किम्स आहाय जे तेंगेले सबसिडी आहा ही तुमकां दिवपाक वर कित्याक म्हाका दिसता येताय उलयताय वयताय तेच फाटल्यान तुगे डिपार्टमेंट कांय कोना. इवन यू गीव इंस्ट्रक्शन बट युअर डिपार्टमेंट इज नॉट केपेबल. सी दॅट इज वॉट वी स्पीक एज MLAs दॅट इज रिकॉर्डेड. एश्युरन्स दिताय तुमी बट इट इज नॉट एश्युर्ड. एश्युरन्स दिले काबार जायना तेच कांय ना वस्तू. थर्ड मेजर वस्त जेन्ना बेतलांक आमगेले बेतोलकारांक उलयता आनी जेन्ना MPTचेर उलयले देर इज अ रुमर दॅट सागरमाला प्रोजेक्टाचेर उलयता आसतना. सो वी आर ऑल्सो नॉट अवेअर ऑफ एज MLAs वॉट इज दॅट सागरमाला प्रोजेक्ट एंड अप टू वॉट कॅपेसिटी एंड वीच आर द लिमिट्स आनी ते कितें. सो बेतोलकार मुगेले थोडे जाण येयले म्हजे बरें आमगेले ते सांगताले आमकां बाबा सागरमाला प्रोजेक्टाचेर दे डोंट नो दे सम ऑफ देम हॅव सेड दॅट 500 meters ऑफ द लँड विल बी टेकन फ्रॉम द शोर. सो आय थिंक सो Honorable Minister has to give a clarification on all this Sagarmala project also. Third thing, ONGC has got one ship which was in Vasco. Tinga ती एक तेंगेली ट्रेनिंग एक बोट आनी थिंगा बेतलां दवरल्या. सो लोक येवन मुको इंचात आमगे बेतोलकार इंचात नुस्तेकार बाबा ती बोट आनी दवरल्या कित्याक लागून न्हू. I asked Captain of Ports, they are also not aware of it. So please give me a clarification why that boat which is there from Vasco it has been bought there. आनी तेका आमकां कितें आहा तें ओस जावपा जाय कित्याक हाल थिंग हाडलें तें ट्रेडिशनल आमगेलें नुस्त्यारांक कितें ओस आहाय तें वचपा न्हय. सो आय वॉन्ट अ क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर वॉट इज दिस एक्झॅक्टली. थँक्यू. Viresh Borkar.